ज्यांनी आयज INS हंसा आणि त्यांचे माध्यमांतल्यान आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी हो ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह फर्स्ट टायम व्हडले स्केलार करपाचो केल्लो आसा. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इन श्री मोविन गुदिनोज कॉन्स्टिट्युन्सी येता. पूण INS हंसाचे आमी ऑलरेडी तांकां शब्द दिल्लो आहा की वी विल वर्क क्लोजली विथ INS हंसा. We will see that maximum whatever tree plantation and all needs to be done, it will be done along with the forest department in a very meticulous manner in what they want, what they expect from the department. आमकां कितें जाय की पर्यावरण एंड फॉरेस्ट कन्जर्वेशन फॉरेस्ट कवर राखपाक जाय. त्याच बरोबर आमी आमचे RFOच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लेवलाचेर ऑल ओवर द स्टेट ऑफ गोवा फर्स्ट टायम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या इतिहासान 1,25,000 झाडां एका दिसा आमी लायता. त्याचबरोबर ते मेंटेनन्स करपाचे. त्याचबरोबर फुडले 6 म्हयने जे देशाचे प्रधानमंत्री आहा, जे आमचे विजन तेंचे आहा की पर्यावरण राखूंक जाय आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. तें करपाक म्हणून आमी हातीन घेतलें. म्हाका खूब खुशी जाता आयज आमचे बाब मोविन गुदिनो आयज मुद्दाम आयले. आमचे मेननजी रेर एडमिरल श्री मेनन आनी आमचे PCCF एकदम सुंदरसो कार्यक्रम आयज जालो. अँड दीस वील सेंड अ सिग्नल ऑल अक्रॉस. आनी सगळ्या मॅक्सिमम कॉलेजीस स्कूल्स एकत्र हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. इम्पॉर्टन्स ऑफ फॉरेस्ट कन्जर्वेशन. त्याच बरोबर आमी तेंचे कडेन उलयताले की वी आर क्रिएटिंग मोर कॅम्पिंग सायट्स अँड अदर थिंग्स विदीन द फॉरेस्ट. कॅम्पिंग ट्रेल्स, इको ट्रेल्स. त्याचबरोबर त्यांची टीम जी आहा, त्यांचे नेवल ऑफिसर, त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन देशा खातीर खूब आहा. त्यांच्या बरोबर तांकां एकदां इन्वायट थंय करून एक व्यवस्थीत वेगळे तरेचें वातावरण म्हणजे गोंयचे जनतेक जो आवड निर्माण जावंक जाय फॉरेस्टा बद्दल आयज त्या तरेचें काम करपाचें आमी फुडें सरता. नॉर्मली पावस येयलो काय हो प्रोग्राम सगळे कडेन जावपाक जाय. आनी आज तरी सारके हे काळात चड आनी चड गरज आसा की आमी आमचें पर्यावरण राखपाक जाय. एक व्हडलो म्हणजे स्टेप व्हडलें पावल आमी मारता हे दृश्टीन म्हणल्यार ट्री प्लांटेशन करता ते वनमहोत्सवाक आमचे नेवी लॉन्च करता. हांव शुभेच्छा दिता तशेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा एडमिरल मेनन आनी तेजे एंटायर टीम एंड द फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे की नेवीन तेणें हें केलें म्हूण. ही म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी जावन आसा. कित्याक आमी डिफेन्स म्हणल्यार आमी कितें चिंतता ओन्ली डिफेन्स काम करतले. नेवी म्हणल्यार ओन्ली फ्लायींग आनी बाकीचे. पूण तांकां समाजाचेय पडलेले आसा. खूब फावटी ते आमकां हे भाशेन आदार केल्लो आसा. जेन्ना आमचे कोण बुडटा जाल्यार पयलीं ते पावता साल्वार करपाक. फिशरमॅन ट्रबलान आसात ते पयलीं पावता. सो हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटना हेंय काम समाजा खातीर ते करता म्हूण हांव तेंची तोखणाय करता. आनी समजता गोंयकारांनी सगळ्यांनी आमी पर्यावरण सदां राखून दवरपाक जाय. झाड एक लावप म्हणल्यार हांव समजता तेंचें एक ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन जाता आमचें पर्यावरण राखपाक. Matter of honor, and we would like to thank the support of the Honorable Minister for Forest, Shri Vishwajit Rani, and the entire Forest Department team with Mr. Gupta who came here, as well as our local MLA, the Minister for Industries and Panchayat, Shri Movind Gudino, for coming here. All I want to say is that for the Navy, we will reaffirm our promise to continue to support the environment. All our people are extremely keen to continue to plant trees and make our environment greener, and we will continue to work with the Forest Department.